नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरब आमोणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. नयबाग पेडणे फारपेट प्रकरणात 2 IRB पुलिसांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे उक्ताडार हे 2 पुलीस मेळून वट्ट 5 दुबावितांक पेडणे पुलिशेन केल्या अटक. पिर्णा खून प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन सध्या 3 दुबावितांक केला अटक. पुलीस करतात हेरांचो सोद. शेनवारा रातीकडे म्हापशा युनियन बँके लागसार अचकीत फ्लॅटाक लागलो उजो. ह्या घडणुकेत फ्लॅटांतल्या सामानाचो लासून जालो गोबर. सुदैवान जावंक ना कोणाक दुखापत. राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच. दिवचले ट्रॅक्स जिपीचो झाडाक धपको बसून 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यार मोले राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या स्वयं अपघातात 3 दुखापत. सत्तरी मालात पावसाचो सावार आसा चालूच. सालेली वाठारात पावसात कोसळ्ळी 2 घरां. सरकारान करची मजत मागतात घराचे धनी. दुकरकोण कालेच्या काव्यश्री कुळसेन 21 वर्सां पिरायेचेर कमर्शियल पायलट जावपाचें सपन केलें पुराय. 200 वरांचें प्रशिक्षण यशस्वीपणान केलें पुराय. आनी आतां खबरो विस्तारांत. नयबाग फारपेट प्रकरणात पेडणे पुलिशेन वट्ट 5 जाणांक अटक केल्या. ह्या 5 जाणां मदले 2 जाण IRB पुलीस आशिल्ल्याचें कळटा. दुबावीत ऋषिकेश महाले आणि गंगाराम महाले अशा ह्या IRB पुलिसांची नांवां आसात. तशेंच उगवे वाठारांतले नेहाल महाले, आशिष महाले, आकाश महाले अशे अटक केल्ले हेर 3 दुबावितांची नांवां जावन आसा. मजगतीं गोंयांत कायदो सुवेवस्था इबाडल्या अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. फाटल्या मंगळारा दीस जैतीर उगवे तेरेखोल न्हंयन रेंव काडपी मजुरांचेर गोळीबार जावपाची घटना घडलेली आणि तातूंतल्यान 2 मजूर जखमी जाल्ले. काल राती पेडणे पोलिसांनी नेहाल नितीन महाले, आशिष शिवाजी महाले, ऋषिकेश दशरथ महाले, गंगाराम गोपीचंद महाले आणि आकाश महाले हे सगळे उगवे वाठारांतले ह्या 5 जाणांक पेडणे पोलिसांनी संशयीत म्हणान अटक केल्ली आसा. आणि तातूंतलो ऋषिकेश दशरथ महाले आणि गंगाराम गोपीचंद महाले हे SRD पोलीस स्टेशनांत कार्यरत आशिल्ले. आणि ही घडणुका घडल्या उपरांत पेडणे पोलिसांनी शेकड्यांनी मजूर रेती वेवसायीक हांकांय धरपकड करपाचो यत्न केल्लो. तांकां पोलीस स्टेशनाचेर हाडून चवकशी करप सुरू आशिल्ली. तातूंतल्यान 2 होडयेकार आणि 5 मजुरांकय पेडणे पोलिसांनी अटक केल्ली. पूण तांच्या कडल्यान तशी कांयच माहिती आणि पुरावे नाशिल्ल्यान तांकां जामिनाचेरही सुटका मेळ्ळी. पेडणे पोलिसांनी उशिरा कांय जायना 5 संशयितांक अटक केल्ली आसा. पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांचे कडेन संपर्क साधलो आसता आमी फुडलो तपास सुरूच केला. जी आणखी काय माहिती मेळटली ती मुखार येतली अशें ते म्हणटा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. पिर्णा खून प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन दुबावीत गुरुदत्त लवंदे ह्या तरणाट्याक अटक केल्लो. ह्या संदर्भात पुलिसांनी शेनवारा रातीकडे आणि 2 जाणांक अटक केल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. ह्या प्रकरणा संदर्भात हेरांचो सोद अजून चालू आसा. पिर्णा मर्डर केसी फाटल्यान लेटस्ट अपडेट म्हटल्यार सकाळच्या तारखेला सांगलेले की पिर्णा मर्डर जाल्यार त्या संदर्भात कोलवाळे पुलिसांनी सकाळी जो मेन अक्यूज आसा हाका अरेस्ट केल्ले आसा. आणि त्याच नंतर सांजेच्या वेळार आनी 2 जाणांक ह्याच मर्डर केसी फाटल्यान इन्वॉल्व आशिल्ले 2 जाणांक डिटेन करून आतां सध्या अरेस्ट करून तांकां मेडिकलान घातलेले आसा. आणि हे 2 अक्यूज आसा तांची नांवां आसात डायसन कुटिनो हो 31 वर्सांचो रावपी
उर्तावाडो कलागूट हांगासरलो तर दुसरो आसा सूरज ठाकूर व 21 वर्सांचो रावपी ओद्दा कांदोलीम हांगासरले. सध्या मेरेन कोलवाळे पुलिसांनी तिरगा मर्डर केस जाल्ली आसा त्या संदर्भात 3 जाणांका सध्या मेरेन अरेस्ट केल्ले आसा आनी कोलवाळे पुलीस आनी काही जाणांचो शोधाशोध सध्या करीत आसात आनी ह्या मर्डर केसी फाटल्यान इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ती सध्या चालूच आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया पुलिसां कडल्यान की आनी फुडें हेची अपडेट कितें आसतली पळय TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली. शेनवारा रातीकडे म्हापशा युनियन बँके लागसार आशिल्ल्या फ्लॅटात अचकीत उजो लागिल्ल्याची घडणूक मुखार आयली. फ्लॅटातले सामान ह्या उज्याच्या रेवाड्यात लासून गोबळ जाले पण कोणाक दुखापत जाली ना. हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागला असो दुबाव उजो पालोवपी दळांनी उक्तायला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शेनवारा राती कडेन म्हापसा युनियन बँके लागसार आशिल्ल्या फ्लॅटात अचकीत उजो लागिल्ल्याची घडणूक मुखार आयली. बेगोबेग उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटापात हाडलो पूण फ्लॅटातले सामान ह्या उज्याच्या रेवाड्यात लासून गोबर जाले. ह्या घडणुकेत कोणाक दुखापत जाल्ल्याची म्हायती ना. हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागला असो दुबाव उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायला. आमकां 10-4 मिनटान कॉल येयलो युनियन बँकेच्या वयर उजो पेट्टा. आमी रोखडे येयले हांगा पयले जाल्यार उजो भायल्यान पेट्टालो भितरले. आमी सायडीन गाडी लायली आनी उजो पालो येयलो भायल्यान. डोर ओपन केले आनी आमी म्हाका भितर वचपाक वाट पयली जाल्यार भितर लॉक आहले डोर. ते आमी पुलिसांच्या अंडर येवन ते लॉक कातरले आनी भितरल्यान पालयलो. कोणशे कोयर आहलो ते शॉर्ट सर्कीट जाल्ले आसता ताका लागलो आनी तो सायकलीकय लागलो टायरांक ते आनी पेट घेतलो. तशेंच आहा हातून घातलेले सगळ्या चपला बी सगळी हातीची पूण तोच ना पडलो. कोण मनीस ना मनीसच ना. सांगूंक शकता ना अंदाज अशें भितर डॅमेज जाले वायर बी कितें कितें बारीक बारीक जाले. बंद फ्लॅट आहले काय कितें म्हणून पळय बंद बंद आहले बंद आहले तो कोण हातून धरून हाडलेलो अशें कितें सर कसले कितें रूम ऑफिस कितें ते कांय कळोंक ना काय कोण कोणूच ना भितर. गोमंतक TV खातीर स्नेहा असोटीकर. सध्या गोंयांत पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. मोरजेचो दर्यादेग वाठार पर्यटना खातीर बरोच फामाद आसा. ताका लागून चडशे पर्यटक ह्या दर्यादेगाक भेट दितात. मात पर्यटकांक लागपी चेंजिंग रूम्स, टॉयलेट्स आनी पार्किंग ह्या सारकिल्ल्यो मुळाव्यो सुविधा सरकारान आजून मेरेन दिवंक नाशिल्ल्यान मोरजे दर्यादेगेर पर्यटकांचे बरेच हाल जावपाक लागल्या. पर्यटन हंगाम सुरू जावच्या आदीं लोकांक ह्यो मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवप गरजेचें आशिल्लें. आतां पर्यटन हंगाम सोंपल्या उपरांत काय ह्यो सुविधा दितले असो प्रश्न लोकांक पडला. आम्ही आयज आसा विठ्ठलदास वाडा मोरजे दर्यादेगेचेर आणि दर्यादेगेर हांगर जर आमी एक नजर मारली जर व्हड्या प्रमाणात आता पर्यटक येतात पूण पर्यटकांक जे मूलभूत गरजा असतात ते गरजो पुरवपा खातीर सरकार अपयशी ठरला हे दिसून येता. हांगासर कसल्याच प्रकारची टॉयलेटीची आणि चेंजिंग रूमची सोय ना. शिवाय पार्किंग व्यवस्था ना. पार्किंग व्यवस्था जर पळयली जाल्यार नो पार्किंग झोन आहा थंय व्हडा प्रमाणात गाडयो लायल्ल्यो आसा. 2 व्हीलर आता आमी पळयले जाल्यार वाटेरूय खंयच्या खंय लायल्ले आसा. शिवाय हांगासर जे किनारी भागाचे सेका आहात थंयच्या कुशीक 2 व्हीलरी पार्क केल्ले आसा. सरकार दर वर्सा सांगता की पर्यटन हंगाम येवच्या पयलीं आमी हे सगळे सोयी सुविधा पुरवतले पूण सरकार पर्यटन हंगाम सुरू जालो तरी हे सुविधा कित्याक पुरयना असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. ते वाड्या हांगासर सरकारान पर्यटन खात्या अंतर्गत एक बहुउद्देशीय पार्किंग प्रकल्प उबारचेची घोषणा केल्ली आणि ताचे कामूय सुरू जाल्ले पूण जे आवश्यक असलेले ते परवाने घेऊन असल्या कारणान थळाव्या नागरिकांनी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयान वचून तांकां आव्हान दिलां आणि जसे ती परिस्थिती दवरलेली आसा. सरकारान खंयचोय जर प्रकल्प पर्यटकांच्या नजरेन आणि स्थळाव्या लोकांच्या उपयोगात हाडपाचो आसा तर अगोदर स्थानिक पंचायत आसूं स्थानिक झेडपी मेंबर आसूं थळावे नागरीक आसूं हांकां विश्वासान घेवन खंयचोय प्रकल्प हाडपाची गरज आसा. हांगासर जर आमी पळयता जाल्यार व्हडा प्रमाणात म्युझिक वाजयतात. हो सायलंट झोन आसा. ह्या सायलंट झोनाक कोणी परमिशनां दिली हाचेर सरकारान लक्ष दिवचो आणि जे कोण इलिगली बिझनेस करतात तांचेर कठोर कारवाई करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. गोंयांत चडशा कलाकारांनी आजून मेरेन आपली कला सांबाळून दवरल्या. नागेश मुर्तीकार हो बांबू कलाकार हातूंतलोच एक. कितलींशींच वर्सां जालीं ताणें आपली कला आपली जीण बांबू आनी मुर्ती तयार करपाक ओंपिल्ली आसा. ताणें आजून मेरेन आपलें दायज सांबाळून दवरपाचो यत्न केला. लोकांनी केन्नाच भिवपाचें ना तशेंच हिम्मत हारपाची ना असो संदेशूय ह्या वेळार नागेशान दिला. गोंयच्या चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी अजून मेरेन खाशेले कलाकार पळोवपाक मेळटा.
मडगांव वाठारांतलो नागेश मुर्तीकार कलाकार हातूंतलोच एक. नागेश कितलींशींच वर्सां जालीं सिमिटाच्यो मुर्त्यो तशेंच बांबू पासून वस्तू तयार करतात. ताणें अजून मेरेन आपल्या जाणट्यांचें दायज सांबाळपाचो यत्न केला. काळ बदलत आसा तशेंच पारंपारीक साहित्याची सुवात आधुनीक साहित्य घेत आसा खरें, पूण नागेशान अजून मेरेन आपल्या पुर्वजाच्या कलात्मक दायजाचो प्रामाणीकपणान सांबाळ केला. पळयात मुर्तीकार नागेशाचो कलात्मक प्रवास. 16 वर्ष झाले मी पहिला गणपती करत होतो आणि आमचं वाडवडिलांचं हे व्यवसाय हे बांबूचं आणि बांबूचंच करत आलो आहे. आणि काय तर आलं मंदिरचं देवळाचं वगैरे काम आलं तर मी करून देतो इथं बसून. आणि बाहेर जाऊन रेवणाला जाऊन करून आलो आहे. इथं मोठी डोंगरला इथं ओल्ड गोवाच्या अलीकडं डोंगरी शांतादुर्गा मंदिर तिथं पण काम केलं मी. सिमेंटच्या मूर्त्या आणि हे बांबूचंच आमचं जास्ती आहे. आणि परत हे फक्त ऑर्डर आहे बांबूचं. आणि आता काय झालं साहेब, जरा प्लास्टिकमुळे आमचं जरा डाऊन झालं. प्लास्टिकचं हे आलंय नाही सगळं आता. म्हणून मग मी काय करतो, आम्ही आर्ट शिकलेलं आहे. आता कोणी येतात मला हे करून द्यायचं, मी रिटर्न पाठवून देत नाही, करून देतो. बांबू वर्कआउट म्हणजे बांबू काय तर आणि विचारता तुम्ही काका मला हे करून द्या, मूर्ती करून द्या, मी करतो. असं बांबू मिळते. बांबू मी बेळगावून आणतो, बाजीकडे येते नाही त्याच्यामधनं घालून आणतो मी. का म्हणजे इकडचं जे आहे ना गोड आहे, जरा स्वीट आहे, त्याला लवकर कीड करते. आणि तिकडचं आहे ना ते ज्वारी वर्षभर 2 वर्ष ठेवा काय होत नाही. असं आहे म्हणजे गिराकला हे करायचं नाही. हो, ते कुठे शिकला तुम्ही करायला? हे आमच्या आई वडिलांपासून. काय काय करतात तुम्ही हे बांबूपासून? बांबूपासून साहेब सांगू तुम्हाला, तुम्ही जे आयटम मागता खुर्ची टेबल डायनिंग सगळं बांबूमध्ये करून देतो. कार्निवलला जे आमची मुलं येतात तिकडची गोव्याची, ते शिडी म्हणा, आमचे बांबूचं जे वर्कआउट आहे आपलं आम्ही जे बनवलेलं असतंय ते सगळं त्यांनी ट्रॉलीवरती सजवून घेऊन जातात. वर्षानुवर्ष येतात. दरवर्षी येतात, घेऊन जातात, आणून ठेवतात संध्याकाळी. आणि त्यांना काय बोलत आहे, काय आमचं ॲडव्हर्टाईज होत आहे ना. हे आतले बास्केट आहे ना 50-60 रुपयाचे बास्केट आहे, मी करून देतो. काय आहे, देवाने साथ कितपर्यंत देतात तिथपर्यंत करायचं, घाबरायचं नाही, हिंमत हरवायचं नाही. गोव्याला नाव दाखवून द्यायला पाहिजे की बाबा हे हँडीक्राफ्टमध्ये येते, हे अजून आहे तिथं. बाकी काय, आता मुलं हे काम करण्यासाठी येतात. मुलं हा एकटा मुलगा आहे नाही तो करतोय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात चोरयेच्या घडणुकांनी भर पडत आसा. वाळपय पोस्ट ऑफिसात चोरी जाली. चोर फाटल्या जनेलाचे ग्रिल्स कापून पोस्ट ऑफिसा भितून रिगले आणि तिजोरी फोडून सुमार लाखांनी रुपयांचेर तशेंच हेर वस्तूंचेर हात साफ केलो. ह्या वाठारांत CCTV कॅमेरा नाशिल्ल्यान पुलिसांक चोरांचो सोद घेवपाक कठीण जाला. मजगतीं फॉरेन्सीक लॅब आनी डॉग स्क्वॉड घडणूक थळाचेर आयिल्ल्यान तपास चालू आसा. सध्या आम्ही वाळपे पोस्ट ऑफिसाकडे आसा आणि पोस्ट ऑफिसान हांगासर चोरी जाल्लेली आसा आणि ह्या चोरीचे जे तक्रार आसा ही वाळपे पोलीस स्टेशनार दिलेली आसा. त्या प्रमाणे वाळपे पोलिसांनी हांगासर येवन पाहणी केलेली आसा आणि सध्या जी पोस्ट ऑफिस आसा हे सध्या सील केल्ले आसा. ही चोरी जाल्ली आसा ही रातचीच वेळार जालेली अशी माहिती आसा. आणि पोस्ट ऑफिसाचे फाटली जी खिडकी आसा ह्या खिडकीचे गिल्स काढून हांगासर चोरान प्रवेश केल्लो आसा. आणि हांगासर जी तिजोरी आहा ही फोडलेली आसा आणि भितरली लाखो रुपयाची जी येवज आसा ही लपासल्ली आहा. मात अजुनी कितले पयशे घेतले चोरान व्हेल्लेले आसा हे अजुनी कळ्ळें ना. तशेंच हांगासर खंयचे आनी बाकी कितें भितरलें कितें सामान व्हेल्लेलें आसा हेची सुद्दां अजून जे कितें आसा हें अजुनी कळ्ळेलें ना. सध्या हांगासर जे स्टाफ आसा हे हांगासर भायर आसा आणि मेन म्हणटा ते हे पोस्ट ऑफिस आसा हे पोर्तुगीज कालीन आसा आणि हांगासर असो हो जागो आसा हांगासर निर्जन स्थळ अशें म्हणटा.
हांगासर रातचे वेळार खुबशे हांगासर गैरप्रकार जाता आनी हांगासर पोस्ट ऑफिस आसा, ह्या पोस्ट ऑफिसान जे CCTV कॅमेरा आसा हे हांगासर नासल्या कारणान आतां ही चोरी जाला ही कशी जाला हेजे कळूं शकना. तशेंच हांगासर रातचे वेळार सेक्युरिटी गार्ड सुद्दां हांगासर नसल्या कारणान हांगासर जी चोरी जाला ही कशी जाला आनी केन्ना जाला हेजी म्हायती अजुनूय ना. ताका लागून आतां जे पोलिसांनी हांगासर सायडीक जी घरां आसा थंय CCTV आसा काय हेजो तपास आतां सद्या सुरू केल्लो आसा. तशेंच फॉरेन्सीक लॅब येयल्या नंतरच हांगासर जी फुटेज आसा आनी जे ठशे तज्ञ आसा ते जे हांगासर जो फुडलो तपास आसा हे करतले. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सांगू. लंच ऑफ बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो पळयत रावात गोमंतक TV. तुमका देवपूजे खातीर चांदीची आयदनां घेवपाची आसात? मडगांवच्या श्रीनाथ ज्वेलर्सा कडेन सगळ्या तरेची चांदीची आयदनां तशेंच चांदीचे अलंकार विकते घेवपाक मेळटले. बायलां खातीर खासा पायजणां, ब्रेसलेटां तशेंच सुंदर नेकलस उपलब्ध आसात. तशेंच देवपूजे खातीर खासा चांदीच्यो आनी भांगराचे कोटिंग आशिल्ल्यो मुर्त्यो आनी देवपूजेची आयदनां मेळटलीं. ल्हान भुरगीं आनी दादल्यांक खातीर लेगीत हांगा अलंकार उपलब्ध आसात. तेन्ना वाट कोणाची पळयतात? चलात तर श्रीनाथ ज्वेलर्स ऑपोजिट तातो काफे, अपना बाजार, आदल्या कलेक्टर ऑफिसा फाटल्यान, दुकान क्रमांक D10, मडगांव, गोंय. ब्रेका उपरांत येवकार पळोवयात फुडल्यो खबरो. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या मरणा उपरांत फोंड्या सध्या पोटवेंचणुके खातीर फुडारी जे आसात ते बाशिंग बांदून तयार आसात. ह्या पोटवेंचणुकेंत कोण वेंचून येतलो अशी लोकां मदीं चर्चा रंगल्या. ह्या फाटभुंयेर भाजपाचो उमेदवार कोण आसतलो काय म्हणून मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता ह्या विशींचो निर्णय पार्टीक येतली. फोंड्या सर्गेस्त रवी नायकाचे वर्चस्व आशिल्ले. तांच्या फुडारपणात फोंडेची साबार उदरगत जाली. पूण तांच्या मरणा उपरांत आतां फोंड्या म्हालात चर्चा रंगल्या ती पोटवेंचणुकेची. पोटवेंचणूक लडोवपा खातीर जायत्या उमेदवारांनी तयारी दाखयल्या. पोटवेंचणूक लडयतले म्हूण काँग्रेसीन आदींच जाहीर केला. दुसरे वाटेन मोगोपाचो फोंडेचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकारानूय आपूण वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आशिल्ल्याचेंय सांगलां. ह्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां भाजपाच्या उमेदवारा विशीं विचारल्यार ते सांगतात हे विशीं पक्ष निर्णय घेतलो खंय. आयकात मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. फोंडेची सध्या तिकेट कोणाक? फोंडेची तिकेट कोणाक? इच्छुक रावपाक म्हणटा फोंड्या ना, पण BJPची तिकेट अजून पर्यंत तुम्हाला फाटल्या रावले. अरे ती पार्टी ठरयता, हांव ठरयना तिकेट. ना सर, पण ऍटलीस्ट ना तिकेट पार्टी ठरयता. तुमची सदांची लेटूच जाता तिकेट डिक्लेअर करप. चला रे बरें, ते फॉर्म वाटा सगळ्यांना. चला बरें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारेक सुरवात जालेली आसा. आयज तुळशीचें लग्न आशिल्ल्यान लग्नाक लागपी आवाळे, चीज, ऊस, फुलां तशेंच हेर सामानान बाजार गजबजिल्लो आसा. मात सेगीत पडपी पावसाक लागून लोकांची जीण फाटीं विस्कळीत जाल्ली. पूण तरी आसतना तुळशीच्या लग्नाचें सामान खरेदी करपाक लोकांची बरीच गर्दी बाजारांनी दिसून आयली. व्हडल्या दिवाळीचो बाजार सगळी सामान्य येयल्ली आसा, विक्रेते आसात. पूण पावसामुळे थोडे ताका आज पयशे गेले आमच्या साखळे सगळे कडेन. हांव म्हाज्या वॉर्डानूय पळयता तुळशी ज्यो आमी 8 दीस पयलीं सगळो बोवाळ करतालो रेजोवपाचो तो आतां काय जाता. पावस असो पडटा की तुळशी रुंवपाकूच लोकांक टायम नासता. पावसामुळे सगळे तुळशी विकल्या रुंवपाच्यो. आनी असोच जर आज मातसो सकाळचो उचन घेतल्या पावसान पूण परत असोच जर पावस पडलो जाल्यार खरें तुळशीच्या लग्नाक सुद्दां आमच्या एक नीड आसचो. कारण वेपाऱ्यांनी आपलो वेपार हाडला, म्हाल हाडला वर्सान वर्सा आमचे खेड्याचे लोक आसतात आजूबाजूचे आनी लोकल आसात तेंचो मेनली बाजार जाता.
कारण ते वीस म्हण बाकीचे चिंच आवाळे सारखे वस्तू बाजारात घेऊन येतात आणि असं मोठ्या प्रमाणाने गिरायकच येतात. पण आजचे हे वातावरण पहिल्यानंतर असे दिसतात की बरेच त्यांची विक्री जातली काय ना. आता सकाळचं मातशे बरें दिसता पण हो वातावरण अशें सांजमेरेन उरलें हे 2-20 वरां जाल्यार तेंकां आमचे जे लोकल लोकांक हांकांय गिरायक जातलें. तुळशी रेंग जाल्यार आमी आमकां तुळशी रोवंक गावना. हें सगळें सामान आमी व्हरतले पूण कितें आहा पावसाचेर बरें ना बाबा व्यवस्थीत पुजा जातली काय हें तें आजून आमकां कांयच समजना. व्हरोंक जाय जें शास्त्र आहा तें आमी केलां काय तुका लोकांक भिजोन म्हाका दिसता पुजा करची पडटली. तशें तेंच आसतलें भिजूनच पुजा करची पडटली लोकांक. हें कितें काय राती जाल्यार समज रातभर पावस भायर सरोंक गावंक ना रातभर. दुसरें म्हणजे कितें आमचो बिचोलचो बाजार अशी पूण साखरेच्या बाजाराक गेलो म्हटल्यार हांगा तरी कशें कितें आहा तें पळोवया म्हळ्यार हांगा तेंच बिचोलीच्या बाजारात कसं असतं ते बिचोले अशें आनी कितें सगळ्याक अशें जा सगळें अशें बरें. ओके पूण हे सगळें काडपाक मेळ्ळें तुमकां? बडी आनी काडला इल्ले इल्ले काडले म्हणून म्हारग म्हणून पावसान काडूंक मेळना. ओके आनी खंयसून येयलें तूं? ओके दर वर्सा येता पणजे. ओके पूण ह्या वर्सा म्हारग आसा? काडूंक मेळना पावसान. करता गे हो बिझनस? खंयसून आयला तूं? करमळेच्यान. कितें कितें बांदलां हातून? ओके आनी कितले रुपया? 200 रुपया. ओके ह्या वर्सा पावसूय पडला कसो कितें बिझनस आसा? ओके सो गेल्या वर्साकून ह्या वर्सा कशें कितें? ह्या वर्सा म्हारग बीन आसा पावसा खातीर? राज्यात सेगीत पडवी पावसाक लागून सालेली सत्तरी वाठारांतली 2 घरां कोसळ्ळी. प्रेमा नायक हिचे घराचे पाखे कोसळ्ळे जाल्यार सत्यवती विठ्ठल गांवकरांच्या घराची भिंत कोसळिल्ल्यान घरांचे बरेच लुकसाण जालां. जाल्यार ह्या घडणुके उपरांत सरकारा कडेन दोनूय घर धन्यांनी आमकां कितें तरी मजत करची असो उलो मारला. ते पडला ते केन्ना पडला? आता सकाळी तिना तुम्ही घरान आसली? आम्ही घरान आसली. धाकटो चेडो न्हिदलो थंय ताका बेगीन करून उठोवन हाडलो. पयली मेड पडली मागीर मेड पडल्या म्हणून आवाज येता म्हणून आमी भायर गेली. भायर वयता म्हणून पारो पडलो. पारो पडलो. त्या रुमान रावताली मगे तुम्ही? हय चेडो न्हिदतालो थंय. सांग. माझ्या घरान कमवपी कोण ना कोणी तरी म्हाका आदार दिवचो. मी एकटो जाता पूण आतां म्हाजी भयण म्हाका मी एकटो म्हणून आतां ती द्या भयण म्हणजे जाल्यार मी एकटो घरान रावता. हे आतां जातलें तुवें सारकें करून? म्हाज्यान कशें जातलें? म्हाज्यान काम जायना धंदो जायना काय ना. ते देड येता तेचेर मी जगता.
आणि कोमोप्य कोण ना करा कोणाचोच म्हाका सपोर्ट ना तितून म्हाका लायट आहा बी पाणयाचें बील आहा हे आता जे म्हणल्या ते आता सारखे करून जावचे ना तुझ्या ना म्हाज्या कडेन जावचें म्हाका हें पडटलें म्हाजें म्हाका कोणी तें हें करून पत्र घालून म्हाका दिवपाचें. मनात आवड आणि जिद्द आसा जाल्यार मनीस आपले ध्येय आपली सपनां पुराय करपाक शकता. डुक्करकोण कालेच्या काव्यश्री कुडसे ह्या चलयेन 21 वर्सां पिरायेचेर कमर्शियल पायलट जावपाचें ल्हानपणीचें सपन पुराय केलें. काव्यश्री वेवसायीक पायलट जाला. पळयात खासा रिपोर्ट. डुक्करकोण कालेचे हे काव्यश्री कुर्से. काव्यश्री कुर्से ह्या तरणाट्या चलयेक ल्हानपणांत पायलट जावपाची आवड निर्माण जाली. देखून 21 वर्सां पिरायेचेर काव्यश्रीन आपलें हें सपन पुराय केलां. उच्च माध्यमीक मेरेनचें शिक्षण गोंयांत पुराय केल्या उपरांत काव्यश्रीन महाराष्ट्रांतल्या बारामती विमान प्रशिक्षण केंद्रात वट्ट 200 वरांचें प्रशिक्षण येसस्वीपणान पुराय केलें. 1st to 4th म्हणल्यार सरकारी प्राथमिक विद्यालय देवनामळ, त्याच्यानंतर गव्हर्मेंट हायस्कूल काले टिल 8 and 9th and 10th सर्वोदय एज्युकेशनल सोसायटीज हायस्कूल. मागीर मुखाल्लें शिक्षण आणि आफ्टर 12th आय जॉईन्ड फॉर द एविएशन. खंय तें पयली ग्राउंड कोचिंगा लागून दिल्ली गेले. आफ्टर क्लियरिंग ऑल द पेपर्स आय जॉईन्ड फॉर फ्लायंग इन बारामती रेडबर्ड फ्लाय ट्रेनिंग अकॅडमी. जेन्ना ल्हान आसलें तेन्ना म्हाका पप्पा सद्दां असो म्हणटालो विमान बीन दाखोवन की तूं बी व्हडलें जातकीर पायलट जा. आनी अशें तेणें म्हाज्या मनान इच्छा स्टार्ट केली की तूं बीन व्हडलें जातकीर इतलें वयर वचपाक मेळटलें अशें सगळें म्हणप. आनी तो असो फकाणां करतालो की आपूण घरा मुखार एक जागो घेता, प्लेन ग्रावंड दवरतलो, तूं थंय लँड कर, लोकां सगळें अशें इंटरवाल म्हणून सोड आनी तूं यो घरा कडेन. हे आशिल्लें लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतलें शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी